फायनली मद्वेश आलाय बर्थ सर्टिफिकेट आईले ये आम्हा बर्थ सर्टिफिकेट जाल्ले मुंबईत असं 40 दिवस मात्र उद्दा असं अगं पाऊस येणे जाल्यार रे पाऊस कसं नाही काय वाडी आंबट पुरा रेडी अरे आमगे बर्थ सर्टिफिकेट आईले आम गेले बट मेगे खरी होतं त्याची होता मेगे फक्त पण ओरिजिनल त्याची झेरॉक्स बिरॉक्स असती ना अयो देवा मग जाऊ का गेलं कसं करचे What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग कंटिजेला 9:35 आता जस्ट उठलेलो आलो काल मस्त थकलो आलो भायरस येयलो पुरा दिवस हांव बाईक चलयत आशिल्लो आज म्हाका BMC वचचें आसा म्हळ्यार मद्वेश आले बर्थ सर्टिफिकेट हाडच्या खातीर पळोवया तें अपडेट जाल्ली की ना करूं पयरा चमकलो आलो तर थंय तांगेले तें अपडेट जायना आशिल्लें आज पळोवया वचून फायनल करया आज अम्मा तर ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा तें पळया अम्मा हांगा तर शेवय पूर्ण घालता आसा मी उद्दा तापयला कॉफी खातीर दूध होऊन केला तर आज ही शेवय करता अम्मा पण हांगा शेवय रेडी फटाफट आता ब्रेकफास्ट करूया सुपर कॉफी रेडी ब्रेकफास्ट जाला आता फटाफट करता हांव आतांच न्हय भायर सरला BMC ऑफिसा वचच्या खातीर आनी मद्वेश आला आता बर्थ सर्टिफिकेट पळोवया आता अपडेट जाल्ली की ना न्हू तर वचा आतां आनी हांव अशींची न्यूज पळयत आशिल्लो पुनान तूं उद्दा मस्त उंट जाला पिवची उद्दा पुरो आनी तें आतांच न्हय ऑल्टरनेट डेज स्टार्ट केला म्हळ्यार एक दिवस येताले एक दिवस येना म्हळ्यार उद्दा नाच येता तांगेल्या तर तेंचें आतां म्हाकाय आतांची की टेंशन हांगा मुंबईतूय तशी जाता की कसां गोतोत वॉटर लेवल मस्त उंट जाला आतां कसां गोतो 15 तारीख दाखोवन तशी स्टार्ट केला तेंची हांव लायक तशी केन्ना पावस येता आनी केन्ना आमगेले म्हळ्यार लेक्स आनी पुरा भरताले उदकाचे मागीर प्रॉब्लम्स नाका मुखारी तो आतां BMC ऑफिसार पावला तो आतां भितर वचा आनी फटाफट आतां बर्थ सर्टिफिकेट हाडया गायस फायनली बर्थ सर्टिफिकेट आयलें आनी कांय करेक्शन ना आशिल्लें लायक जालें येदोळ तें कसन करेक्शन येयली हांव पळयलें पुरा प्रॉपरली मेगेले इतराक तागे नांव बरयलें आसलें न्हय ताजे खातीर बेस्ट तर फायनली मद्वेश आले बर्थ सर्टिफिकेट आयले ये आतां शुभदाके हांव फोन करून सांगता बर्थ सर्टिफिकेट जाल्ली कर न्हू आनी ताजे मागीर मुखारची प्रोसिजर आनी पुरो करचें आसा न्हय म्हळ्यार आधार कार्ड आनी तागे करचें आसा तर थोडे होगूर आमी स्टार्ट करतले तर स्टार्टिंगांत आसतना आतां चमकलो तागेलें न्हय नांव अपडेट जायनाशिल्लें तांगेले सर्टिफिकेटान तो म्हाका वापस अपडेट करचें लागलें वचून त्या साहबा वचून मेळ्ळो तो मागीर फायनली तें आतां जाल्लें एक सांगचें आशिल्लें की हांव आतां जस्ट पळयत आशिल्लो हांगा म्हळ्यार नोटीस करता आशिल्लो म्हळ्यार कोणाला न्हय हडगलालें बर्थ सर्टिफिकेट आनी तांणी वापस हांगा प्रिंट काडची आयलेली तांगेला कसले डॉक्युमेंट ना म्हळ्यार फोटो ना तांगे झेरॉक्स ना कसले ना झेरॉक्स कसं नासल्यार तांकां वगी मेळटा म्हळ्यार ताजे खातीर एक सांगचें की हज्जेस न्हू फस्टस न्हू फोटो कार न्हू काही एक तुमी अपडेट करता म्हळ्यार नाजाल्यार गुगल ड्रायवान तूं घाली येता नाजाल्यार एक झेरॉक्स कॉपी काडून दवरका म्हळ्यार कसं नाही मुखार एकय तुमगेला ओरिजिनल ना आसल्यार तर तुमी वॉर्ड ऑफिसा येवन मागीर तुमी ओरिजिनल काडी येता वापस अगर ना जाल्यारच न्हय मस्त व्हड प्रोसिजर आसा हांव आतां जस्ट एकला लांगास न्हय पळयत आशिल्लो तर ह्याची तुमकां अपडेट दिवचें आशिल्लें म्हाका आनी वय तांची आतां डॉक्युमेंट आनी पुरो तुमी पुरो सांबाळ दवरका म्हळ्यार आतांचें तर ठीक आसा पुरो ऑनलायन आसा फुडेंचे मस्त प्रॉब्लम आसता म्हाका तांगेले चड रेकॉर्ड नासताले म्हळ्यार अपडेट नासताले ताजे खातीर म्हळ्यार आतां तर रिसंटली ऑनलायन आनी पुरो जाल्लो न्हय तर घरकट पावला दूध घेवचें आशिल्लें दूध घेतलें आतां वचो शुभदाक फोन केलो बाब ती न्हिदलेली बाबू रात्री भर वापस न्हिदनीची तर आतां ती न्हिदल्या हांगा मात रंदप करता आसता जस्ट आतां घरकडे आयलो कसं करता स्वतः वाळी आंबट तर आज ही घरकडे जेवणाक वाळी आंबट वा वाण घाला ते आणि या बळा मसालानी पुरा रेडी केला आणि तो वाळी लायक शिस्त असं एक नंबर कांदा चॉप करून दवरला आणि पुढे आमगे लिंबिया सरबत क्या बात आहे अम्मा बर्थ सर्टिफिकेट जाल्ले रेडी बर्थ सर्टिफिकेट काम जाल्लें थोडे एक डॉक्युमेंट रेडी करचे हांगा आतां जेवण रेडी जाता सर हांव आतां फ्रेश जाता मस्त शॅक भायर बाप रे कसो ना अरे हां आतां तूं सांगच्या विसरलो आतां म्हळ्यार टायम असेल ते लायन रावला तर हांव ना मोबायल पळयत आसलो तातूंत तूं पळयलें तर मुंबईत असो 40 दिवस मात्र उद्दा आसा न्ही हांगा पावस येयली जाल्यार पावस कशें न्ही गांवांतूय मागीर उद्दा ना जाल्यार कसां करचें हां वा आमी येता गांवां गायज गांवांत उद्दा ना जाल्यार आमी गांवां पावया वचा पुरो गांवांत पळय
वय त्यांची बेस्ट नव्हे उद्या ना जाल्यार गांवाचे उद्या असल्यार मागीर मुंबय येवचे पळया आतां उद्दा असं नुत्ताचे आतां लिंब्या उद्दा पिवचे मागीर 40 दीस मागीर गोत्ता कसन जाता पावस येयनी जाल्यार आनी प्रॉब्लेम तूं गोतसो पुनान तूं कसन जाला आतां पुनान तूं एक दिवस सोड एक दिवस उद्दा हय तांची आतां आनी हांगा जाल्यार मागीर एक दिवसा खातीर गांवाची वय एक दिसाक तरी थोडी वच्चे गांवांक बार हुशार आसा अम्मा जाल्यार गांवांक कोण व्हरता पुलची सुद्दां बरें वट्ट करून दवरता ती तशी चलो उद्दा ना जाल्यार आमी गांवां येतात मागीर पळयात अम्मा सर्टिफिकेट पळय होता ना मातसो शिल्ली तुगेलें तें समकट जायन पडे तशें तें जायना असं जाल्लें हाडला हरची दिस एक दिवस हाडका न्हू तें तुमकां पुरो कळना देव पुरो सम करता आमकां फोटो काडून दवरला म्हळ्यार मागीर गुगल ड्रायव्हा वचून अपडेट करता मुखारी जावपा जाल्यार डायरेक्टली ते लागून काडी येता चलो आतां लंच करया अम्मा लायक करून या पळय गायस आंबट क्या बात है वाळी आंबट पुरा रेडी हो 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 सुपर एक नंबर चलो आमी जेवून घेता आनी थोडे रेस्ट करया मागीर म्हाका मेगेल काम करचें लंच रेडी गायस Later that same evening. तर घंट्यात 5 जेवचे तसं आणि म्हाका आतां ऑनलायन क्लास आसा आनी अम्मान पळय हांगा हा चारमरे उपकरी लायक कोण गेल्या कांदो न्ही पुरो गान पुरो पचोडी रेडी पचोडी खाव्या आतां फटाफट खाता मागीर क्लासा बसता पळोवनूच तोंडा उंद आयला म्हाका तर हा लायक पुरमूळ कांदो आमगे प्रिय मित्र धनिया मागीर मागीर ते धनिया जिरा पावडर आहा व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज क्लिनिका दुखून तुमकां डायरेक्ट हाय करपाचो येता की आज सकाळ दुखून व्लॉग करूं मेळ्ळी काल ही बाबू बिलकुल न्हिदनी बिलकुल मिन्स लिटरली तो सकाळी 5:30 की 5:45 ते जाग आशिल्लो रात्री दुखून कंटिन्युअस आय थिंक गणेश चमकलेलो अरावंड 12 o'clock आनी तो उठायलो अरावंड 12:30 12:45 एक पेटी उठायलो तो न्हिदलेलो मागीर कसो जालो तो न्हिदनीच हांव लेकीन तो 2 घंटा पण न्हिदलो 3 घंटा पण न्हिदलो न्हिदनीच अवस्था जावन गेलेलो जाल्यार हांव न्हिदून एकदम क्रँकी जाल्लो फसी जालेलो म्हळ्यार ताका कसलें आयकना कोणालें मम्मी न्हिदनी रातभर हांवय न्हिदनी रातभर आयकूंक आयकना तो कसं करचें कांय ऑप्शन ना सो आज सकाळी एकदम अवस्था जावन गेलो उठावच्या काम गेलो दोगाले पाप मम्मीक तर सकाळी उठून कामूय करपा पडटा एटलिस्ट म्हाका जेवण बिवण बनवचें ना बट तिका बाबत्यावय करपा पडटा सो कसं करचें म्हण कळना आतां कसं करचें पडटा गेलें तें स्लीप पॅटर्न केन्ना जातलें म्हाका उठना जेदोळटाय ते शेड्यूल जायना तेदोळटाय काही करूं जायना सो तेन्ना ताय वेट करका आनी कांय करूंकूय जायना ऑप्शनू ना सो आतां आज मागीर क्लिनिकाची डॉक्टर येयली शी इज नॉट वेल सो ती आज येयली म्हण आज हांव आत्तां येवन म्हळ्यार सांगून येयली आत्तां हांव जस्ट आयली क्लास आनी पुरो चल्ले आतां वतास शुभदालगर कडेन आनी बाबा के मेळचा वतास बर्थ सर्टिफिकेट आयलो न्हू तेवूय दाखोवचें वतास जस्ट आतां घर कडेन आयलो अरे तूं हें घाल न्हू खंय चमकलेली ड्रेस घाल न्हू अरे क्लिनिका चमकलेली आज क्लिनिका डॉक्टर येयनी ना तिका सवकी ना आशिल्लें ओके सो हांव वचून बशिल्लें थोड्या वेळा ओके हाका थोड्या वेळ पप्पान धरलेलं ताच्या हांव म्हणलें थोड्या वेळ वचून येता फीट बीट करून पोट भरून ताका चमकलेली 1 घंटो बसतलो पण करता आशिल्लें बार छंद दिसती यार कसं जालें ये ऑर्डर केलेलं पूरा ऑर्डर करती घेत आता कसं करायचे पुराना कपड़ा नहीं होता है तो नया ऑर्डर करना पड़ता है अरे आमगे बर्थ सर्टिफिकेट आइले आमगेल नाही अरे आमगेल नहीं रहे मधवेश होय मधवेशाल बर्थ सर्टिफिकेट आइले आमगेल मधवेश इंडियन सिटीजनशिप जाल्लो अरे वाह क्या बात है क्या बात है ही इज एन इंडियन ओरिजिन नाउ वय अभी नेक्स्ट बाल आधार जड खुश जाऊ नका आणि मस्त पुरा असं त्या ठीक हें जालें न्हय आतां करया एक 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 बाकी काय असं हांगा असं हाडला हांव तुका दाखोवच्या खातीर हाडला हांव टेन टेडे ओ आता अशी मेळटुवे होय ओ आनी कशी जेवका हांव पुरा पळोवन आयला आनी मग नाव काय बरेला मग किती मेळा नाव हांगाच वयरी ओके मधवेश गणेश किणी हा मराठीन तर त्या बरंय न्ही म्हळ्यार तांणी सांगलें की मराठीन तर चिक्के ट्रान्सलेट जावन ते कशें सांगता ऑटोमॅटीक ऑटोमेटेड येत गो ते मत प्रॉपरली ये न्ही गे तांणी सांगता तू घाल नाका हें कर हांव नाका नाही गरज ना इंग्लिशान जाल ना बस तुका मेगेल करेक्ट आसना पुरा मदर आणि फादर आल बरोबर आसा काय प्रॉब्लेम पण आजकाल पुरो फॉर्मॅट विंगड आमगे तशी पतला पेपर मेळटशी हे मेगेल फॉर्मॅट पळयला हांवें तू मेगेल फॉर्मॅट जुना जमाना हाडला तशी येल्लो कलराची एकदम हे जाल्ला येल्लो कलर नाही मेगेल पुराना रद्दी जशी आसा त्याची मेगेल तशीच आसा बट मेगेल खंय आसा त्याची कोता मेगेल पप्पा म्हणटा ओडगेले हे
शोधू का आता मेगेल फायला ना आता पप्पाला फायला पळवू का म्हाका एक सांगा आजी हांव ते केस पळयले ग ताची झेरॉक्स बिरॉक्स आसकी ना अयो देवा मागीर जावपा जाल्यार कसं करचें गत ना आता अरे तांगेला मेळना पुरो कसं नाही तांगेला झेरॉक्स जाल्यार तांणी काण दिता ते आज हांव वचून तांचे ताका एकाक सांगला तुगेलो झेरॉक्स आसो ताचे ना तर तुका फुडाचे काही राबता असेल ताची उडगास आसो एड्रेस बिड्रेस ते असं हा ताची पुढे तू की नाही सांगतेस ताका सांगतेस म्हाका पोतच ना हांव तर बॉम्बे ना त्यान तू काही तू बॉर्न जाल्यार ताची डिस्चार्ज कॉपी पुरो जावका हा ते डिस्चार्ज कॉपी ना हा मागीर कशी जाल्यार तर हॉस्पिटल करतस ते हॉस्पिटल आता आमकां संघर्ष आसा तर डिस्चार्ज कॉपी जावका पळया मेळटाले एखाद पुणी असताल कसन अरे असल्यार तर ठीकच ताची ओरिजिनल मेळटात आनी काण दिता ती ताची खातीर हांव आतां विडिओन सगळ्यांनी सांगलेलो हांव की असना फोटो असनो काण दवरात एक कॉपी एक विंगड जावका म्हळ्यार डुप्लिकेट काडचे खातीर येता फायला ना आता पप्पाला फायला शोधू का पडतलं अरे मागीर आमकां पासपोर्टा प्रॉब्लेम येता तांणी निमगीतात बर्थ सर्टिफिकेट घेस करून अगती ना कंपल्सरी ना कोण सांगली तुका ऑप्शनल असते म्हाका गोतास इतलें असं गोतास पळया आता कसं जातलं आणि आमगे पासपोर्ट आता ह्या ना रिन्युअल ना रिन्युअल नाही आमगे पासपोर्ट सर गेल्ले आता नवेची काडचे पुरो फॉर्मॅलिटी वापस काडका वय इथं ग कसं आमगे रिन्युअल ना अरे एक्सपायर केलं ना आमगे पासपोर्ट आता कसं रिन्युअल सांगतेस तू मतलब पुरा वापस कर का ताचे खातीर तू सांगतेस तुका बर्थ सर्टिफिकेट काही येस करून तांती निमगीता ती लिव्हिंग सर्टिफिकेट जाता तांतू प्लेस ऑफ बर्थ असं हा असं मेगे लिव्हिंग सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ बर्थ ना गेल्यानंतर असं चल ठीक हांव आसा तेच दिलेलं पासपोर्टाक प्रिवियस पासपोर्टाक म्हाका उडकास ओके देन प्रॉब्लेम ना मागीर तो निमगीता स्कुलांत बरयला ठीक आहे मेगा स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट ना मुंबई म्हण मेगल ना तांतू ताचे खातीर म्हाका बर्थ सर्टिफिकेट हाडलें आमी त्यावेळी मेगल बर्थ सर्टिफिकेट कन्नडान बरयला कोण माझी चलता आतां कोण व्हेरीफाय करता तांणी पळोवंक आतां पण हो जाएगा कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जुगाड़ ठीक आहे चलो आता जेवू यावे मग जेवू का हांव जेवू ओके ओके गायज जस्ट आता घरकडे आयलो आणि फाल्यां थर्सडे आनी मस्त हॅक्टीक आसा तर मागीर व्लॉग आनी तावले एडिट करून जालो तर आता व्हिडिओ हांगा एड करता तुम्ही पुढे जाणा की आमचे व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कॉन्क्रीट कपल बाय गायज